Private member resolution. Honorable Member Sri Ravi Naik. Speaker, sir, this House unanimously resolved that the government constitute a third district on the state of Goa in the constituencies of Satari, Ponda, and Dharabanoda Taluka for better administration and efficient delivery of service to every citizen of the state, as it will be more convenient to the people of the said area, which is long pending demand of the people of the above taluka. Speaker, sir. The resolution is before the House. He's speaking first. Right. Hi. Yeah, Speaker sir, एक बरे प्रशासन लोकां मुखार दारां पर्यंत पावयतलो आनी जर तर गरीब लोकांक मी मदत करतले कारण ओदर मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टरान सांगलां की बसी तर दारां पावल्यो ऑफिसाच्या जाल्यार गरीब जाणटे बायलां मेळ्ळ्यार बरें म्हणून हें तर पणजे जाता जालें जायत तर आमच्या पोंडा तालुका जावं तुगेलो धारबांदोर तालुका आमचो सत्री तालुका हे एरिये सगळे गरीब लोक आसात आनी हे गरीब लोकांक तर तुमी जर बरे तरेन सर्वीस हे ते दिवपाक सोदतात सगळे तरेचे जावं गव्हर्मेंट जी स्किमी आसात हे गव्हर्मेंट स्किमीचो तर गरीब लोकांक फायदो दिवंक सोदतात कारण काही जे आमचे पणजे किंवा मडगांव जे आमचे फोंडे तालुकाचे लोक वयतात सगळे फोंडे तालुका जावं धारबांदोडा तालुका जावं तुका सत्तरी तालुका हे जे ते भागांनी वयतात थंय ते जाणटी बायलो जावं ते जाणटे लोक ते शेणटात तांकां ते ऑफीस मेळना काय मेळना लांब हें पडटा आनी कामां जायना म्हणजे हेका लागून ते आसात हे प्रशासन तर थर्ड डिस्ट्रिक्ट तर जालो जाल्यार गव्हर्मेंटान जमीन सुद्दां घेवपाची ना जागा रेडी आसा पण हेंच सरकारान तर केलें जाल्यार तुगेले धारबांदोडा तालुक्यांक जवळ जवळ आमचे पॉप्युलेशन टोटल पॉप्युलेशन आसा टोटल अर्बन आनीक टोटल हे आसा 26,274 धारबांदोडा जर आमचे पोंडा तालुकाक आसा जवळ 1,65,000 तशेंच तुगेले सत्तरी तालुकाक आसा हे लोक सगळे हे गरीब हितूनचे आनी विलेज जर जाय जाल्यार इवन सांखळे तरी बसून घेतले जाल्यार फोंड्या लागीं आनी हे फोंडे तर सगळे तरी लागीं आनी हे लोकां जर घेतले जाल्यार सगळे तरी लोकांक बऱ्या पडटा गरीब लोकांक बऱ्या पडटा ते जाणटे बायलांक बऱ्या पडटा तांकां व्हडलीशी लोकांक त्रास येना म्हण हें तर जालें जाल्यार आमचे हे टोटल पॉप्युलेशन आसा हें आसा पोंडा सत्तरी एंड धारबांदोडा कंबायन आनी सांखळे धरले जाल्यार आनी जाता तर 2,55,921 2,55,921 हें पॉप्युलेशन जर पळयलें जायत हितून सगळे तरेचे चडशे लोक गरीब आसा ST आसा SC आसा OBC हे लोक आसा दोंगरांनी रावपी खेड्यांनी रावपी भितर आसा हांकां तेजो फायदो जावंक शकता इवन आतां तुमी तर पळयलें जाल्यार स्पीकर सर इवन आमच्या दुसरे स्टेटी ज्यो आसा ते स्टेटींनी आपल्या स्टेटींनी डिस्ट्रिक्ट वाडयल्ले आसात आनी हे डिस्ट्रिक्ट वाडयल्ले कारण आतां स्पीकर सर तुमी तेलंगणा पळयलें जायत तेलंगणा स्टेटीन 23 न्यू डिस्ट्रिक्ट हें केल्यात लास्ट 10 वर्सांक नवे 23 डिस्ट्रिक्ट नवे तयार केल्यात कारण ते एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा प्रशासन तें लोकांच्या दारां पावपाक जाय आनी ते दारां पावपाक लागून तेणी जवळ 23 डिस्ट्रिक्ट्स इन लास्ट 10 वर्सांक 10 years तेलंगणा तशेंच आंध्र प्रदेशाक पासून प्रपोज केल्ले आसा ते क्रिएटेड आनी 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बेंगलाक आनी 2 डिस्ट्रिक्ट वाडयल्यात बट आनी एक तर डिस्ट्रिक्ट वाडयलो आमचो एक तिसरो डिस्ट्रिक्ट केलो
जर सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पासून फंड्स हाडपाक बरें फाल्यां बांद बीन बांदपाचे आतां शेतां बांद आनी कितें बांद जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड्स हाडपाक मेळटा आनी ते सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड्स जे मेळटात इवन तुका ते मेळटा 80% मेळटा 80-20 60-40 हे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड्स आसा ते पासून एक तर एक हें केलें सेल केलें ज्या ऑफिसरांचे गोवा सदनाक थंय बसून तेणी सगळें ते मॉनिटर करप की 80-20% आमचे घालपाचे 80% तुमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे मेळटा 60% सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 40% आमी घालपाचे हें तर कॉर्डिनेशन एक सेल केलें आनी हे तिनी तालुका जर जाले आमचे जाल्यार गरीब लोकांक तुमी कित्याक ओपोज करता म्हाका खबर ना आतां म्हाका सांगलें मिनिस्टर सांगता हे की आपूण ओपोज करतले म्हणून I never said I'm opposing. या यू टोल्ड मी हां नो हे स्पीकर सर गरीब लोकांच्या दारां जर पावता जाल्यार ही सगळे तरेची बरें ऑफिसराक सगळे तरेचे ऑफिसर दारां पावले लोक दारां पावले आनी ह्या दिसांनी जे कोवीड जे आसा कोविडा पासून ते लोक बसींनी येता बसी ना आनी तांकां दारांक जर हे एडमिनिस्ट्रेशन मेळ्ळें जाल्यार खुबशे लोकांक गरीब जातले गरीब लोकांक बऱ्या पडटलें तर गरीब लोकांक जर तुमी हे सरकार गरीब लोकांचें आसा जाल्यार गरीब लोकांच्या सरकारान हे असले थर्ड डिस्ट्रिक्टाक विरोध करप ना जाल्यार बाकीची स्टेटी ज्यो आसा ते डिस्ट्रिक्ट वाडोवपाक लागले तर आमचो ते 3 डिस्ट्रिक्ट केले कितें लुकसाण जावपाचें कोणाक लुकसाण जाता पयले लोकांक गरीब लोकांक फायदो जाता म्हणून हें पळोवपाक जाय आनी ते इवन ऑफिसर जे आसा गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ते डिस्ट्रिक्टांनी लागीं पावले आनी लोकांक लागीं पावले तांकां बसीचे लोड ना आनी कितेंचे लोड आसना म्हणजे हे सुद्दां तर ऑफिसरांक जेव्हा काम करपी क्लार्क हे ते सगळे ते गांवांनी जर पावले जाल्यार लोकांक बरें जालें लोकांक सोय जाली हांव म्हणटा हें तिसरो डिस्ट्रिक्ट जो आसा ते सरकारान रोखडे घेवचे मुख्यमंत्र्यान ते रोखडे घेवचे आनी मुख्यमंत्र्यान धारबांदोडे गेल्लो त्या वेळार डिक्लेअर केला तिसरो डिस्ट्रिक्ट आपूण करतलो म्हणून ते कित्याक करपाक फाटीं सरपाक जाय यू मस्ट एग्री फॉर दीस थर्ड डिस्ट्रिक्ट यू शूड नॉट ऑपोज म्हणजे हें जर अशें जर आमी हें करतले बाकीचे दुसरे जे आसात तिसवाडी जावं आमचे तिसवाडी तालुका जावं तुगेलो सालसेत हेजे पासून लोड कमी येतलो लोकांक त्रास जावपाचे ना आमी पळयता आसतना आमी कित्याक बसले हांगसर आमी लोकांक जें आसा लोकांक जाय तें करपाक बसल्या कित्याक सगळे लोक येवन आमी विधानसभेक बसूंक शकना म्हणून आमकां धाडटात तेंगेले पयशे आमचे कडेन येता ते आमकां धाडटात एलेक्ट आमकां करतात की तेंचे सुख दुख आहा ती पयस करपाक म्हणून ह्या वेळार जर तुमी विरोध करतात म्हाज्या हिशोबान तुमी विरोध करचो न्हू आनी हें आसा तर थर्ड डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चरान बेगीन करचो तुमी जे कोविडाचे विरोध आसा आतां हें जाल्लें आसा आनी हें कोविडाक बरें कित्याक पयस वचपाक गरज ना पणजे किंवा सावथ डिस्ट्रिक्टाक वचपाक गरज ना हें लागीं आमचे फोंडेचे डिस्ट्रिक्टाक लागीं पडटलें हें तर आमी एलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव जे आसात तेणी हें जर तांकां समजना आमी पंचायत राज कित्याक केला पंचायत लोकांच्या दारांनी कित्याक पावयल्या पंचायती लोकांक दारां प्रशासन मेळचें म्हणून पंचायत आसा म्युन्सिपालिटी आसा जिल्लो आसा तशें हें सरकार जितले आमी डिस्ट्रिक्ट आनी बाकीचे स्टेटी जर डिस्ट्रिक्ट वाडोवपाक लागले तांकां तर सेंटरचे फंड्स कितें जास्त मेळूंक शकता तेजो फायदो घेवंक शकता आनी हे फायदो घेतल्यार तुमी जर विचारवंत आसा तर विचार आशिल्ले आसा जाल्यार हे 60-40 to 80-20 असले स्किमी घेवपाक खुबशे आसा हांवें केल्यात हांव मुख्यमंत्री आसतना तेन्ना आमी सगळ्या कडेन हॉलां बांदलीं 80-20 आमी 20% घालताले 80% सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पयशे हाडटाले सगळे गोंयभर हॉलां बांदली टॉयलेटी बांदल्यो हे फायदो घेवपाक तुमी जाण जावपाक जाय जो पर्यंत सरकार चलयता अशें पूण ते बरें बेनिफीट मेळटा सरकारचे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे ते म्हणून तेवूय म्हणून आमचेच पयशे आसता हे पयशे हे सगळे लोकांचे पयशे आसता जशे सेंट्रलाक आसा तशे स्टेटी आसा जावं पंचायतीनी आसा जिल्लो आसा हे सगळे लोकां खातीरच हें आसा सिस्टम म्हणजे ह्या सिस्टमाक जर आमी जर मदत करिना जर आमी लोकांक लागून काम करिना जाल्यार आमचें कितें उपेग आमी हांगसर नेगेटीव घेवन वचूं येना पॉझिटीव हें जावचें आनी म्हाका खात्री आसा मुख्यमंत्र्यान कित्याक डिक्लेअर केलां धारबांदोड्या पेपराचेर येयल्लें की थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून डिक्लेअर ऑलरेडी केला आनी आमी जर धारबांदोड्याचे मोले कोले ते वाडचे पासून ते लोक आसा तांकां मडगांव वयचे पडलें कोणाचें मेंबर उलय ना मदीं उलयता म्हण न्हू मेंबर उलय नो चर्चिल
ना हांव म्हणटा तुमी उलोवपाक सोदता तूं सपोर्ट करता राव हय रे तेच म्हणटा लोकांक लागून आमी दारांक आमी निवडून येता तेका म्हणटा आमी आनी तर तुमी अशे डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट केले हाडा सेंटरचे पयशे हाडा एक IAS ऑफिसराक घाला तेजी कोऑर्डिनेशन कमिटी करा सेंट्रलाक हांगा दिल्ली गोवा सदनाक ऑफिस करा आनी थंयच्या ते मॉनिटर सगळे डिपार्टमेंटाचे बजेट स्टडी करा त्यांचे बजेट स्टडी करा थंयचे ते हाडाक आनी तुमचे कडेन फक्त 20% आसल्यार बरो 80% सेंट्रल गव्हर्मेंटचे आसता करा स्कीम फास्ट आतां बांद्स आसा आतां बांदाराचे कितें उलयता तुमी बांद जावचे आनी कितें जावचे तेकाय पयशे मेळटले कोण म्हणटा आपणाक इतले पयशे मेळटले कोण म्हणटा 80 कोटी जाय कोण आतां कोण आमचो एक आमदार उलयतालो आपले 85 क्रोर्स त्या वर्सा तेका बांद बांदपाक हें ते मेळटा हें आसा पूण थोडे आमच्यांनी थोडे घालपाचे हेजो फायदो घेवपाचो थोड आनी तेच डिस्ट्रिक्ट कित्याक बाकीची स्टेटी करपाक लागल्यो बाकीची स्टेटींनी हे तिसरे डिस्ट्रिक्ट केल्याक हे डिस्ट्रिक्ट वाडयल्या कोण 10 वाडयल्या कोण 7 वाडयल्या कोण 3 अशें वाडयल्या सगळ्या तेलंगणान बीन म्हणजे हें बेंगलान वाडयल्या म्हणजे हें कोणा लागून वाडयता ते लोकांक ॲडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन दारांक पावचें तांकां दारांत त्रास जावचे न्हू आनी हे कोविडा लागून हें जे हें येयलां हें सिकनेस येयलां तें ताका लागून आनी बरें बसीन वचून गर्दी करून वचपाक गरज ना बसींनी गर्दी करून वयता ते गरज ना बसी रावची पडटा बसी मेळना म्हण हे सगळे तरेचे थर्ड डिस्ट्रिक्टाक जाय लोकांक बरें सरकाराक बरें सगळे तरेचे सरकाराकय बरें आनी सरकारान पयशे वचून आमकां आतां पयशे ना आमचे कडेन स्टेटी कडेन रेवन्यू ना मायनींग बंद आनी कितें बंद ट्युरिजम आमी कमी जाला हेका सगळे तरेचे करपाक लागून आमी इवन ट्युरिजमाक वचून पयशे मेळटले फाल्यां आमी पण ते बेनिफीट घेवपाक डिस्ट्रिक्ट करात एक डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्टांक पयशे मेळटले तिसरी डिस्ट्रिक्टाक पयशे मेळटले म्हणून ताका लागून आमी हें लक्षांत धरून मायनींग कोवीड जे कितें चल्लां आनी लोकांक तर आमी एडमिनिस्ट्रेशन लागीं दितले घरा कडेन दितले जे आमी येयले ते एलेक्ट जाले येयल्ले सगळे हांगसर ते तेकाच लागून येयले लोकांक एडमिनिस्ट्रेशन बरें दिवपाक आनी दारांक दिवपाक तेन्ना सगळ्यांनी एका सरकारान विरोध करनासतना एका एग्री जावचे आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी म्हाका आमकां एग्री जाल्ले आसा कंस्ट्रक्टेड एरिया आसा गोवा आग्रीचे पोटूस मार्केटाची ऑलरेडी मार्केट व्हडली बिल्डींग बांदलेली आसा जमीन आहा गोवोरमेंटाचेर देखून सो हें ते जालें तें ऑलरेडी तेणी आमकां सांगलें एग्री जाल्यार दिता म्हणून व्हडले 2 काय 4 हजार कितें कंस्ट्रक्टेड एरिया आसा सगळे कडल्यान इवन चीफ मिनिस्टरान पळयल्या आनी थंयच्यान रोड पासून बरें आसा सगळे कडेन वचपाक सगळे मांडवची एरिया तशी घेवपाची रिवर घेवपाची आनी करपाची मार्सेल बिर्सेल उजगांवच्यान मार्सेलाचे तशें दुर्भाटच्यान येवन बोरयेच्यान येवन अशें सावड्डे पर्यंत गेले ते वरच्यान वयर गेले आनी मोल्याक पाली घेवन सगळी करपाची हें लोकांक एकदम बरें आनी लोकांक बरें तें तर तुमी नाका म्हणत जाल्यार असल्या हेजे आसलें आनी कांय ना लोकांक हेजी आनी हे हांव स्पिकर सर मागतां की हे एकमतान हें जें आसा ठराव पास लोणीकर माननीय आमदार रवी नाईक आणि थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन गोवा मागला गोवा इज व्हेरी स्मॉल जस्ट इट इज नॉट इवन 4,000 स्क्वेअर किलोमीटर इट इज 3,300 and something square kilometer. One side Western Ghats, other side you can see Arabian Sea, and in and around all rivers, Mandavi, Zuari, everything. आणि टोपोग्राफी जर पळयत जाल्यार इट इज 150 kilometer, 52 kilometer from one end to other end. Of course, if you start driving at 9 o'clock, by 11 o'clock, you can, from Kankon, you can reach to Penne by 2 hours. And this is a fact. I don't know what was the criteria adopted during forming 2 districts, north and south. That I don't know. So let us look in that criteria. Whether within the permissible limit it is okay, then definitely what he said has to be done. If that criteria cannot adopt to this, what are the good things we can bring for Ponda people, Ponda district? That also we have to see. आणि त्या खातीरूच हे प्रश्न सिरियसली घेवचे आणि हाका योग्य आन्सर आमकां मेळपाकूच जाय. हांवूय एक मडकय मतदारसंघ आमचो फोंड्या येता त्या नंतर
सुभाष शिरोडकरांचो ऑनरेबल MLA शिरोडा मतदारसंघ येता आनी त्या खातीर सगळे आस्पेक्ट्स जे आसा ते तातूंत घेवचे आनी तेचेर डिसिशन घेवचें. सर, हो जो थाराव आहा आनी एक तिसरो डिस्ट्रिक्ट गोंयांत करचो. गोंयांत तरी ल्हान हें खरें तुमी सांगिल्लें तें, पूण हांवें चोयलां आमच्या देशांत आज एक ट्रेंड जाल्लो आहा. बिकॉज आय वॉज इन चार्ज ऑफ 8 नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली द स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स. They go on a different criteria. Sometimes certain tribes, they feel we should have a separate district. Sometimes certain areas, there are sometimes some areas which are administratively not possible to administer. They are totally inaccessible. Goa is a small state. Honorable member has spoken for a long time why he wants the third district. I don't know what is the criteria, but if you have a third district or additional even fourth district, there are advantages also. And the advantages is you can get various schemes from the government of India because they normally cover so many districts. The more the districts, the better it is to get the resources. And Goa, even though it's a small state, I don't think Goa is a poor state. As far as resources, we are one of the richest state in the country. But right now, looking at our financial position, we are in a very bad position. Our loans are mounting. Yesterday I was telling that maybe because of mining and maybe because of pandemic and maybe because of the demonetization, Goa state and all over the country, we are in an economic meltdown. Goa is in the worst economic meltdown. And therefore, I would like the Honorable Minister to study and see how best we can get additional central resources to the state of Goa. From that point of view, is one advantage we have more districts. So why 3? Why not 4? That is a question. Now, second thing is, ideally, Yeah, population very. population doesn't matter. No, it does. Counts. Doesn't matter. If the population was the criteria, then how we could have from one district to 2 districts? If we had earlier only 1 district since the liberation of Goa. Goa is a small state, and I can tell you, as far as per capita mileage of roads, we have got one of the highest mileage of roads. We have got one of the best socio-economic indicators in the country. So we can't say we are a backward state, we are a forward state. But if we can get additional resources, why not? And again, I know during pandemic time, to get in touch with the collector of South Goa, it was so difficult because there was a lockdown, there was this. So to have an ideal administration, to have 3 or 4 districts, it would be better. So that you can reach out to the doorsteps of the people. You can provide better facilities, because today to get in touch with the collector's office is impossible. I'm staying in Margao, but being in Margao, he's always busy. Of course, he replies to me, I'm busy on the phone. So to have more and more collectorates is ideal. And in view of our problem, why are you laughing? In view of our inherent problems, to approach the office of the collector, if you have got 4 collectors, the things will be much, much better. So therefore, I support this idea of having more collectorates so that we can have better administration and we can reach out to the people at the doorsteps much better if we have better network of different facilities like roads, water supply, electricity, infrastructure, and whatever it is. So I support this resolution. स्पीकर सर, एक व्हडलें कांयच करपाची गरज ना.
just one cabinet decision. Okay. Minister? Speaker, considering the population of Goa, the Honorable MLA has made references to Telangana and West Bengal, but I think those are much larger states with a much larger population. But the population in Goa is about 14 to 15 lakhs. And the present arrangement, this is what I feel, is quite manageable and administratively suitable since South Goa is already bifurcated into 7 talukas and subdivisions as well, wherein offices of the Mamladars and Deputy Collectors are already very easily accessible to citizens, including the ST and SC, since you made a reference about that community in particular. And the department has already taken steps to issue that most of the certificates are available online according to the dream of our Prime Minister, which is Digital India. In terms of Section 3 of the Goa Land Revenue Code 1968, the government may, by notification in the official gazette, constitute the territories to which the code extends into one or more districts, and may similarly divide any district into sub-districts and subdivisions, into talukas and into villages, and may alter or limit or abolish any district or subdivision of the taluka. This is just giving you a thing. Further, the government, if it constitutes the third district consisting of Satari, Ponda and Dhar-Bandora taluka, the percentage of voters will be very less as compared to the national level of creation of a new district. And it will not be viable according to the reports that I've got. Further, the Registrar General and the Census Commissioner of India in the month of July 2020 has requested the government to give effect to change in administrative boundaries, latest by the 31st of December 2020, and is also requested to ensure that no changes whatsoever is effected after that. Considering this request, from the point of conducting a population census 2021, no administrative changes would be possible. So what I feel is, for this moment, I think the 2 districts which we have right now are perfectly fine and they're working well. And I would like to request you to please withdraw the resolution. Speaker sir, any इतले आतां गोंयांक तशें पळयल्यार आमचे 185 पंचायती आसा, गरज ना. Make it half of 185, make it half. Why you are going so many panchayats, very small Goa? Why have gone? Why have we want 40 this thing? What is Jilla member? Why you are created this? What is the reason? Why you want 40 Jilla member? Why you want this 185 panchayats? Speaker sir. Huh? 189 panchayat. 189 panchayat. No? Huh? Jilla 50. किधर है? Or Speaker Jilla? sir, just that doesn't mean there are that many panchayats and Zilla panchayats. We have to have the 3rd district. So what I would like to tell the Honorable MLA is, for now, maybe he withdraws it. Let us look into the matter properly. Let us study it. CM And we can do it. let CM say, because he promised in Yes, Darbanoda. Let yes, him I say. You say, Baba, Yes, sir. आमका प्रशासन लोका दारां गेल्ले नाका. You declare this. स्पीकर सर, Yeah. आमचे मिनिस्टर रेव्हेन्यू हिने व्यवस्थितरित्या एक्सप्लेन केला ॲक्च्युली डिस्ट्रिक्ट कशा पद्दतीत म्हणजे बाउंड्रीज डिव्हिजन पॉप्युलेशन आणि नॅशनली कशा पद्दतीत डिमार्केट करता हो सगळो विषय फुडें व्हरून आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सगळें व्यवस्थितरित्या सांगला. आमच्या मेंबरांची रिक्वेस्ट आसा, लुईजीनबाब फुलेरो उलयतना हांव आयकतालो की आमी म्हाका दिसता गोंयांत जितके एडमिनिस्ट्रेशन लोकां पर्यंत पावता बाकीच्या राज्यांनी पावना. आमकां आजुनूय बी फुडें वचून म्हणटा तशें आनिकूय बी लोकां खातीर करपाक जाय. बट एट दीस स्टेज आमी हांवूय विचार तसो करतालो की इन फ्युचर केन्ना तरी, बट आमी जेन्ना पळयलें की पॉप्युलेशन वायज तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी फक्त 15 लाख पॉप्युलेशन आसा आनी 2 डिस्ट्रिक्टांनी डिवायड आसा. आमी सायडीकच्या दिसता सिंधुदुर्ग किंवा हितूर जर गेले किंवा हेवटेन गेले जाल्यार म्हाका दिसता एका डिस्ट्रिक्टाचेच पॉप्युलेशन इतलें आसतलें.
आणि एरिया वायज तर आमी 3700 स्क्वेअर किलोमिटर्स तांचो एका डिस्ट्रिक्टाचोच इको हे आसतलो तितून हांव वचना बट तरी सुद्दां इन फ्युचर आमच्यान केन्ना तरी विचार करूं येता फॉर एडमिनिस्ट्रेटीव वायज म्हणजे लोकांक अजुनूय बी एडमिनिस्ट्रेशन खूब आमी पुलीस डिस्ट्रिक्ट ह्यो 4 डिस्ट्रिक्ट केल्या बिकॉज पुलिसींग करपा खातीर त्यो 4 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी केल्ल्यो आसा ओके अजून लॉ एंड ऑर्डर आनी हें सगळें करपा खातीर बट रेविन्यू वायज ह्या डिस्ट्रिक्टांचो विचार हो इन फ्युचर केन्ना तरी आमच्यान करूं येता ते आत्ताच्या घडीक रिक्वेस्ट आसा कारण ह्या पॅन्डमिकतल्यान तुमी जशें म्हटलें की फॉर पुलिंग द सेंट्रल स्कीम फ्रॉम द फॉर डिस्ट्रिक्ट वायज इट इज ऑलवेज सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आर द डिस्ट्रिक्ट वायज असतात म्हणजे तुमच्या कितल्या डिस्ट्रिक्टाक कितले मेळटा डेट आय हॅव स्टडीड आय हॅव गॉन थ्रू डेट तोय विचार आहा बट आमी एडमिनिस्ट्रेटीव वायजूय बी तेजो बर्डन जो आसा होय खूब बर्डन आसा नवीन जिल्हा पंचायतींतली आनी एक जिल्हा पंचायत आमकां करची पडटली ते जाल्यार परत सेपरेट तुमी म्हणटा की आसा त्याच ऑफिसान तरी म्हटल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव वायज स्टाफ आनी ते आमकां नवीन आनीक पूर्ण कलेक्टरेट जी आसा पळय न्ही ही अपॉयंट करची पडटा आनी आत्ताच्या घडीक वीच इज नॉट एफोर्डेबल बट हांव एक गजाल फॉर्म तुमी म्हणटा तशें एडमिनिस्ट्रेशन अजुनूय आमकां सकयल लोकां पर्यंत पावपा खातीर खूब मदत जावपाक शकता बट इन फ्युचर ह्या गोश्टीचो विचार करूं येता सो आत्ताच्या घडीक आमची रिक्वेस्ट हे प्रायवेट रेजोल्युशन जें आसा हें विड्रॉ करचें इन फ्युचर हाचो विचार करचो I am not trying to make arguments, but Honorable Minister gave a very detailed, well-studied reply, stating that population doesn't qualify. You also said that the geographical areas also don't qualify. But I will tell you, you go to the other states, what is one constituency? It's not even other states, they have got districts, they have got talukas. For example, in Panchayat, they have got Gram Panchayats, they have got Panchayat Samitis, they have got 3 tier, and they have got Zila Panchayats. What population we have got for the total state of Goa may be a population of one constituency in big states. In one big state, in each constituency there is 15 lakh population. 15 lakhs voters are there in some constituencies. I know. So we should not apply that criteria here. Goa is different. Goa is not a quantity, but a quality of life, which is important. And to get a better quality of life is to empower the people. And if you want to empower the people, you give them better administration. And to give them better administration, you can have better network of districts. So I'm saying, let us not apply blindly the criteria which is applicable in other states to the state of Goa. Either population-wise, other geographical-wise, I can tell you by any standards, our network of roads are one of the best in the country, if you compare the population. But that is not the reason, and that should not be the criteria. The criteria is Goa. We want to give better quality of life to our people, and if it means having additional districts, there are many small states, like northeastern states, they have got smaller districts than Goa's districts. So we can always consider to have additional districts in the future. Thank you. Speaker sir, ल्हान जरी हे स्टेट जाल्यो जाल्यार एकदम बऱ्या पडटा. आतां धरया आतां आमचे जे आसा आमचे डिस्ट्रिक्ट किंवा आमचे हे आसा आमचे तालुका आतां सर तालुका जर पळयत जायत जाल्यार स्पीकर सर लोकां इतले आतां शिकपा वचपा त्रास जाता. आतां धरल्यार सातेरी हायर सेकंडरी फक्त 5 आसा, कॉलेज ना. कॉलेज ना थंय. भुरग्यांनी खंय शिकपाचें आतां भुरग्यांक शिकपाक जाय. आयज भुरगीं भायर सरता OBC ST SCची भुरगीं भायर सरता. तांकां लागून हें सेक्रेटरीचें एडमिशन जाय. आतां अशें धरया PWD आसा, PWD इतले स्टाफ घेतले कित्याक जाय ते कित्याक जाय कित्याक म्हणून घेतले कित्याक म्हणून हेणी घेतले PWDन कित्याक स्टाफ इतले घेतले ते 3 डिस्ट्रिक्टांनी डिवायड करपा जाता. धरपा खंयचेर करूं जायना. स्टेट फॉरवर्ड जाय. आपूण ओपोज जाल्यार ओपोज, जाय जाय जाय, नाका नाका. आयज लोकां भुरग्यांची खूब त्रास जाता. धारबांदोड्या फक्त आसा 3 हायर सेकंडरी आसा, 1 कॉलेज आसा. फोंड्याक 16 सावन 7 आसा.
हे लोक थंयच्यान येवन हांगसर शिकता तर अशे वेळार त्या लोकांक जर फॅसिलिटीज बरी मेळ्ळी जाल्यार आनीक बरें म्हटलें. तुमची काम कितें, आमी निवडून कित्याक येता, हे लोकांचे पळोवपाक, तांकां बरी सवलती दिवपाक, बरी फॅसिलिटी दिवपाक सगळे तरेची. हें तुका सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगना तुका ल्हान स्टेट आनी व्हडली स्टेट केलें म्हणून. ते अप टू स्टेट गव्हर्मेंट. जस्ट एक कॅबिनेट डिसिजन घे आनी कर. थोडे सगळे तरेचे ऑफिस आसा, PWDची कितलेशे आसा, डिवायड कर तीन डिस्ट्रिक्टांनी. सेंट्रल हें कर, कोऑर्डिनेशन हें कर, सगळे तरेची एक सेल हेतू हाड, सगळे तरेचे ऑफिसरां एक कडेन कर डिवायड तिनी कडेन. विचार ताणें कित्याक घेतले ताका PWDतले जाय एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर, 2 एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एक सुपरिटेंडंट गोंयच्या बजेटाक पुरो. म्हणून इतले ताणें कित्याक घातलें, ताणें कित्याक आशिल्लें म्हणून सुचोवन घातलें त्या वेळार मिनिस्टर आसतना. ते आनी ते केलें तरी आनी आर्कायव कितें तरी भरपूर घेतले. आर्कायवाक काम कितें आसा, कांय ना. घेतले न्हू, मागीर ते भायर हेजे बसताले खंय, त्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें, बरें जालें, हांवूय बरें म्हणटा. पूण तुमी हें जें आसा एडमिनिस्ट्रेशन पळयतले जाल्यार कशें. पूण एक आतां तांकां काम जाय जाल्यार घाला तीन डिस्ट्रिक्टान डिवायड करा, काम बरें जातलें सगळे तरेचें. हे लोकांचे पयशे. लायक सब्जेक्ट आसा ताका खूब तेंप जाला ते तिसरी डिस्ट्रिक्ट जावपाक Correct, कंटिन्युअसली मागता. हय. ओके ते हांव फक्त तांकां आतांच्या घडी एकूच सांगता, म्हणजे ह्या पॅन्डेमिकच्यान वयता आसतना जाय आमकां तेन्ना जाय. आतां लोकांक थंय पणजी म्हणजे वचपाक जायना, धांवपाक जाय आरे पळय, ते आमकां बरोबर आसा. जेंचे कडेन पयशे आसा ते administrative wise स्पीकर मी सर म्हटलंय की आमी इन फ्युचर ह्या गजालीचो आमी विचार करता. ते आत्तां तेंच्यांनी रेजोल्युशन फाटीं घेवचें, फुडें आमी विचार करता ह्या गोश्टीचो. स्पीकर सर ह्या कोविडाचे हितून ज्यो ही बिमारी येयल्या तांकां बेगिना बेगीन त्या डिस्ट्रिक्टांनी पावोवपा जाय. सर, आमी आतां सांगलें धरुया तांकां. आमचो बाब सुदीन तो 5 लाख 60 लाख कितले दिवंक शकता मनीपालांक. विचार ताणें कितले दिल्या खंय 60 लाख कितले दिले खंय. तुमी बरें नाशिल्लें आतां हॉस्पिटलाक पेमेंट कितले केला. आं मागीर हें गरीब लोकांक दारांक जाय प्रशासन. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावपाक जाय रोखडें. ना ताका सांगता ना, ताका कळटा न्हू ते म्हारगाय आनी हें ते सगळें तशें ताका कळटा म्हणून ताका सांगलां हांवें. म्हणजे अशे तरेन जर जालें जाल्यार गरीब लोकांना गरीब लोक नाल्यार मरतले गांवांनी. ते कोविडाचे हेकाच लागून तुमी डिस्ट्रिक्ट करा. तिसरी डिस्ट्रिक्ट असली म्हणजे हॉस्पिटल आणि एड्युकेशन अशें न्ही स्पीकर सर. हय. आमी गोंयांत सगळ्या म्हणजे आतां फक्त 70 तालुक्यान जरी कॉलेज नासली डायरेक्ट, आमकां 70 तालुक्याक तेकोन सांखळे आहा, सांखळे गव्हर्मेंट कॉलेज आसा. आमच्या प्रत्येक तालुक्यांनी म्हाका दिसता प्रायमरी हेल्थ सेंटर इतकी फूल फ्लेज प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसात. डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसीस फूल फ्लेज आसात, जे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसीस एवरीथींग एडमिनिस्ट्रेशन वायज सगळ्यो गजाली त्या लेवलाचेर जाता. तरी सुद्दां म्हणजे तांच्यांनी म्हटलां की अजुनूय बी फक्त तेजे इतके सेंट्रल स्किम्स पुलिंग आनी हे ते सगळ्योचो विचार करून इन फ्युचर आमी विचार करता. ओके आत्तां तेंच्यांनी रेजोल्युशन फाटीं घेवचें आमी ना म्हणूंक ना. ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम आमी इन फ्युचर विचार करता. स्पीकर सर एक जस्ट एक कॅबिनेट डिसिजन घेवपाक कितें जाता. सॅलरी प्रॉब्लेम ना, स्टाफ आसा, सगळें आसा, कांयच ना. कांयच ना स्पीकर सर. बिल्डींग आसा रेडी. आमकां पूर्ण कलेक्टरेट ऑफिस पूर्णतः नवीन एस्टाब्लिश करचें पडटा. हय स्टाफ आसा. श्री जिल्हा पंचायत जाता आत्तां साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आसा ती सेंट्रल जिल्हा पंचायतीक अजून नवीन एस्टाब्लिश करची पडटली फुडली. ताजोय विचार जातलो म्हणून हांवें म्हटलें की आमी तांचा विचार जो आसा हो फुडें विचार करुया. स्पीकर सर तिसरा जिल्हा जे आसा जिल्ह्याक कितले पयशे दितात तुमी. 1 कोटी 2 कोटी. एक तिसरी घाल जाय आनी 1 कोटी दी जालें. काय पयशे येना ते जिल्ह्याचे कांयच येना. आं इनॉग्रेशन आहा शेनवारा कशें रे. फुडें विचार करता आमी. तुमी आतां 500 फाटीं ना घेवचें. तुवें कशें वदूं सांगलें जाणटी बायलां लागीं पडलें तुवें आतां ऑफीस भाड्याक घेतलें तें. आमचे पंचायत मिनिस्टरान वदळ हांव आयकतालो तुगेलें बरें जालें म्हणलें. कित्याक जाणा लागीं गेलें रस्त्या तेकून गेलें देंवलें ऑफिसान गेलें बायल मनीस जाले लोक रावता लागीं. लोकांक जाय हें आसा लोकांक दारांक येयल्लें प्रशासन जें आसा एडमिनिस्ट्रेशन दारां पावलें जाय. लोक रावतात म्हण हें तुमकां करपाक कांय जायना. आमी दारांत प्रशासन पावयलां. इन फ्युचर त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे फुडें त्या गोश्टीचो आमी विचार करुया. प्लीज म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मान्य सभासदांनी फाटीं घेवचें. फुडें आमी विचार करता. हांव फाटीं घेयना तुमी डिफीट करा नो प्रॉब्लेम. कित्याक करता. Member, नो डिफीट कर तूं जालें घाल एका. are you ready to withdraw? नो No. So the resolution now will be put to the vote of the House. घाल वोटिंग. Please stand those who are in favor. Stand खंय. Go this vote. Direct.
Are you withdrawing? No. Okay. Those in favor will say ayes. No. Wait. But you cannot do this way. You have to stand and reject. I want The to go resolution cannot be Please sit down. permitted this way. Please sit down. Resolution ne. मातसो सारको वाद. मोहिन. कितें करता no. मोहिन? कित्याक गेले? Resolution cannot be passed in this way. Either you have to stand and defeat that resolution. ओगेच कित्याक गेले म्हणून नाका. पण व्हॉइस ऑफ वोट न्ही व्हॉइस वोट Defeated. Defeated. Either it has to be accepted or it has to be defeated. The private members. You go through the rules and see. Private members resolution. अच्छा पहिले केला मरे कुफाटी डिफीट केला ना व्हाट इज यू आर तू वेगळं सांगता काल आमचा प्रश्न तसंच घेतला नाशिल्लो माझं मिस्टेक माझ्याकडे झाली तुमच्याकडे मिस्टेक झाली कडे माझी लक्षात घेऊची The resolution, Put it to the vote of the House because you have to ask him, is it your pleasure to withdraw? If he does not withdraw, He's not ready. those in favor and those against, you make those against stand first. आर्गे. आता बरोबर तू मंत्री कसं उरलेलो. the resolution will now be put to the vote of the House. Please stand those who are against the resolution. against Against. against चल उभं राहा रे. चल उभं राहा रे. आणि कित्याक जाता? गरीब लोक चल उभं राहा. उभं राव तू अगेन्स्ट गरीब लोकांच्या Sit down. तू उभं राव पाव Now, लावलं please stand those who are in favor of the resolution. या गुड तू अगेन्स्ट सुदीन अगेन्स्ट सुदीन अगेन्स्ट आता कळ्ळें लोकांक कळ सांगपा बरें लोकांक सांगपा बरें चर्चिली लोकांक सांगपा बरें चर्चिल गरीब लोकांचे अगेन्स्ट म्हणून हां सारकें सांगप तें सारकें सुदीन मोठे लोकांचो So, काय खबर ना तें चार वळेतलो those who are against the resolution comes within are 23, and those in favor of the resolution are 8. So the noes have it, the resolution is negative. Landing law. Speaker, sir, I request to move that this House unanimously resolve that many dwelling units are constructed on government or communal lands. These structures are erected, constructed without any statutory permissions, but avail water and electrical connections under the Health Act, thereby causing loss of revenue on license and statutory fees to the government. Therefore, a special mechanism should be created by the government to regularize these structures. Can I speak? Yeah, and give house numbers. Should I speak, Speaker, sir? Yeah. You speak. I speak. Speaker, sir, I am thankful to you for admitting my resolution for discussion on which I proposed that the dwelling units constructed on government and communal lands illegally and without any statutory permissions and yet avail water connection and electricity connections under the Public Health Act, resulting in an unlawful creation of rights in communal lands and in government lands. And to avoid the same, a special mechanism should be created by the government to regularize the structures to ensure that no revenue is lost to the state and at the same time no loss is caused to the comunidades. Speaker, sir, we all know that comunidades are ancient socio-agro-economic institutions established by the first settlers of Goa